हांगा भाशेचें जें कितें आंदोलन चल्लेलें सुभाष वेलिंगराच्या रुपान 2011 आनी आतां 2015 माध्यम जें धोरण आसलें आनी ह्या माध्यमा खातीर गोंयची संस्कृती टिकून उरतली त्या खातीर आमच्या पक्षान गोवा प्रजा पार्टीन तांकां होल हार्टेडली सपोर्ट दिलो आनी येणारे इलेक्शन आमी वांगडा वयचे अशें ठरलें आनी त्या खातीर त्यांनी पयलीं युतीचे 6 उमेदवार डिक्लेअर केले तातूंत म्हाजें नांव आसलें गोवा प्रजा पार्टीचे बिचोलेचे उमेदवार आतांच आमकां दिसून आयलां की अजून आमचे बोर्डे जावंक ना पूण पेपराच्या माध्यमातून की बिचोली सीट ते दुसऱ्याक दिवंक सोदतात मोगो पक्ष तेंचे कडेन परत आयला पण जेन्ना एक उमेदवारी डिक्लेअर केली आनी एज अ उमेदवार म्हणून हांव बिचोली काम सुरू केलें भाषा सुरक्षा गोवा सुरक्षा मंचाचे कार्यकर्त्याचे आमची गठन जालें मिटिंगूय जालें सगळे कडेन बॅनर लागले इलेक्शनची तयारी केली आनी आतां बदल करणे शक्य ना हो एक आमचो म्हत्वाचो भाग ज्यावेळी वेलिंगकर सर सबंद गोंयांत चळवळ केली सबंद गोंयकारांनी ताका पाठिंबो दिलो बऱ्या प्रमाणात पण जेन्ना तेणी मोगोचे युती कडेन तेणी प्रस्ताव थेयलो किंवा तेंच्या जावपाचें आसा किंवा थोडी जाल्लेली आसा काँग्रेसच्या वेळार हे धोरण माध्यम धोरण जालें त्या वेळार कॅबिनेटमध्ये सुनील ढवळीकर त्याच्या उपरांत भाजप सरकार आयलें त्यांनी तोच प्रस्ताव फुडें व्हेलो ताका म्हणटात यू टर्न त्या सरकारान कॅबिनेटमध्ये सुनील ढवळीकर आणि जेन्ना दोनूय हेचेर सुनील ढवळीकर थंय मंत्री आसा कॅबिनेटमध्ये एप्रुवल दिता आणि आता हे जे स्वप्न आसा आमच्या वेलिंगकराचें की माध्यम धोरण आमी फुडें व्हरतले तर हे लोकांनी थंय जे विशय घेवन जे पाप केला ते पाप आता हे फुडें कशें वयतले हो एक मोठो प्रश्न आमकांय पडला आमी शक्यतो युती बरोबर वचूंक सोदतात पण जे कितें उमेदवार आमी सायजेबल पळोवन थेयल्या त्या उमेदवाराक आमकां न्याय मेळूंक जाय हे